मडगांवां भिकाऱ्यांक जीव खावंक घालपी कथीत NGO वाल्यांची चवकशी करची म्हूण थंयचो लोक मागता। कांय लोक आख्या रोडार दनपारचे भिकाऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात जेवण वाडटात। स्क्रॅप एकठांय करपी म्हणटा ते भिकारी गांजा सारकेले ड्रग्स मारतात, चोरयोय करतात। लोकांक उपद्रव जाला। मनीसपणाच्या नांवान खंय एकादो नेक्सस आसूये। आठवडे एक पाटी तर देता आमचे कीर्तन लोक देता हाडून आमकां अशे त्रास करता की डेली हमारे जेवण हांगा सर हांव पेवलो डेली मिलता है ना खाना ये डेली नहीं आठवडे एक पाटी वो देखो क्या बोल रहे ओए डेली देता है ना 1 बजे डेली 1 बजे खाना देता है। गाड़ी में आता है ना ये लोग नहीं देता है। हॉस्पिटल का खाना है वो हॉस्पिटल का खाना दूसरा आता है संडे को देता है, मंगळवार को तो। स्क्रॅप लागी करपी लोकांचे हे भिकारी पैसे चोरतात, ड्रग्स आणि गांजा मारतात। पोल्यूशन पीता है और गांजा पीता है और ड्रग्स पीता है, वो सिगरेट में डाल के गांजा मालूम है, गांजा ड्रग्स में डाल के हाँ किधर मिलता है उनको? वो किधर मिलता है हम लोग मालूम नहीं बाबा। है उधर ही है, बहुत लंबा भी नहीं वो केमिकल क्या? वो सोल्यूशन बॉटल आता है इतना डब्बा, सोल्यूशन बोलता है उसको, इसमें डाल के कपड़ा में डालता है। वो नशा करके कोई लफड़ा करता है इधर। ऐसा ही होता, हम लोग को गरीब आदमी को पैसा खाना नहीं मिलता है ना, चोरी करके लेके आता है। हम बाटली उठाने वाले का पैसा चोरी करके लेके आता है। हमारा पैसा चोरी करता है वो लोग। क्या बोलने का बाबा। थळाव्या लोकांकूय ह्या प्रकाराचो त्रास जावपाक लागला। लोक म्हणटा भिकाऱ्यांक जेवण दिवचे परस काम दिवचे। सो ह्या रोडाचेर दनपारच्या वेळार सादारण 12 नंतर लोक सारके लायनीन बसतात आणि मागीर कोण हाडून हांगा तांकां जेवण दितात। म्हणटा ते जेवण दितात म्हणून ते हांगा हें बसता। आतां दनपारच्या वेळार सादारणशे लोक आसता, पूण ताचे नंतर मागीर सुद्दां कोण येता वता आमकां बायलांक हेवटेंतल्यान येवपाक भंय दिसता। त्या खातीर आमी चडशे लोक हे हो रोड यूज करना, इतलो बरो आसून सुद्दां बायपास। कित्याक पळय न्हू तांकां काम कित्याक दिना ती काम कित्याक दिना तांकां? तुमी काम दिवपाक जाय न्हू, जेवण बी दिया आनी काम बी करपा लाया, काम करपा लायना आनी मागीर आतां घरूय बी दिया म्हणून सांगा। तुमकां कितें प्रॉब्लेम बी जाता? अरे रस्त्यार आतां आमी वयता, आमची भुरगीं बी वयता, सुप्प करून गळ्यांतले केले कोणाक धरतली आमी? परत कितले फावटी जाला हांगा खबर आसा? कोणाचे एकल्याचे मंगळसूत्र ना जालां, कंप्लेन केल्या अजून ते मंगळसूत्र मेळूना। तारा केरकरान ह्या प्रकारात नेक्ससाचो दुबाव घेतलो। बरे काम करपी पळे कित्याक म्हूण ताराचो प्रश्न। हांव इतलेंच म्हणटा की त्या रस्त्यार जे कोण बसता, स्पेशली जे लोकल NGO आसा आनी जे ट्रस्ट आसा, लोकल जे ट्रस्ट आसा, सो ते कितें करता, लोकांक येता आनी लोकांक खुबशे गरीब लोक बसलेले आसा तांकां जेवण वाडटा। बरें काम करता ते, खरेंच म्हणल्यार बरें काम करता, हांव एप्रिशिएट करता। पूण अशें न्ही की कोणाच्यान जाता काम करपाक पण तांकांय जेवण दिता। तेंच्यान तर जाता न्ही जाल्यार तांकां काम दिवचें। तांकां अशेंच तर फुकट तर वाडले न्ही, तांकां संवय जातली आनी मागीर तांची गँग जातली। सकाळी फुडें ते फुकट जेवण घेतले आनी सांजचे चोरी करपाक वयतले, ते कोणाकूय फकाणां मारतले, कोणा टायमपास करतले। सो हांव लोकल NGO या कोण ट्रस्ट आसा तांकां इतलेंच सांगपाक येता, तुमी जेवण दिनाका, तांकां काम दिया, तेंच्या लायकीच्या या तेंच्या स्टँडर्ड लेवलाचेर तांकां काम दिया। तुम्ही जर लिगल जेवण दितात लोकांक, तुम्ही कितें करता ते बरें कार्य करता। जशें तुमकां लोकांनी सांगलें की तारा केरकर हांगा येता, तुम्ही कित्याक पळय, कित्याक वचूंक जाय आसलें? हेजेर खरीच चवकशी जावपाक जाय। चवकशी जावपाक कळपाक जाय की हे हांगासर कितें चल्ला गडबड, कितें हे भिकाऱ्यांक जेवण दिवन तेंच्या हातीसून चोरी करता काय कितें, तेंच्या हातीसून आनी कितें काळे धंदे करता काय कितें, तेंच्या हातीसून हांगा ड्रग्स विकता काय कितें, ह्या बद्दल चवकशी जावपाक जाय। तेंच्या हातीन सोरो विकता काय कितें, हेच्या बद्दल चवकशी जावपाक जाय। म्हाका हे सगळ्यो गजाली जाय आनी हांकां जेवण दिवपाक हांकां खंयसून हे लोक जेवण इतले हाडटात, खंयसून हे लोक हांकां इतलो इन्कम आसा, कशें चल्लां हेंचे, हेची चवकशी जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर मडगांव सावन भीमा पाटील। रुमडामळांत हावजिंग बोर्डात फ्लॅट बांदून तश्शे कुसतात। बोर्डाक पावणेक म्हूर्त मेळना। 1.5 वर्सां फाटीं बांदिल्ल्या ह्या फ्लॅटांची पावणी करून गरजू लोकांक फ्लॅट दिवचे म्हूण थंयचे लोक मागतात। सध्या त्यो बिल्डिंगो तवनासाचे अड्डे जाल्यात। ड्रग्स सोरो धरून सगळें चलता। फ्लॅटांची जनेलां फातरावन हारशे फोडल्यात। लोक रावंक लागल्यार जागेन तरी खंय हे प्रकार बंद जातले। रुमडा मळ्यांत हावजिंग बोर्डान बांदिल्ले फ्लॅट पावणी घालून गरिबांक दियात। आयज गोवा हावजिंग बोर्डान ही फ्लॅट जी आसा पळय पेंडींग दवरल्या ती पयलींच डिक्लेअर करपाची लोकां खातीर, कित्याक आयज आमच्या गांवांत खुबशे अशे गरीब लोक आसा, खरेंच तांकां फ्लॅटांची गरज आसा, ते आयज भाड्यान रावता
गव्हर्मेंटान म्हाज्या हिसपान हेजेर लक्ष घालपाक आशिल्लें. पंचायतीन म्हाज्या हिसपान ताका जवळ जवळ एक 10 म्हयने पयलीं NOC दिल्ली आसा. सो 10 म्हयन्या उपरांत सुद्दां हेंचे फ्लॅट पेंडींग आसा, कारण म्हाका कांयच खबर ना कित्या खातीर. काही लोक अशें म्हणटा की जे गोगळान फ्लॅट आयल्यात 300 फ्लॅट आयल्या त्या खातीर एक वेळ आमच्या हावजींग बोर्डाचो प्रोजेक्ट आसा, गोवा हावजींग बोर्डाचो पेंडींग दवरला. पण म्हाज्या हिसपान त्या प्रोजेक्टा खातीर हो प्रोजेक्टाक कांयच संबंद ना. तो प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी हो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. ही लोकांक गरिबांक खातीर प्रॉपर्टी. सो म्हाज्या हिसपान गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन हे काम करून घेवचें आनी लोकांक फ्लॅट इश्यू करचे. आतां कितें जाता, गोवा हावजींग बोर्डान सद्या आतांच नवे सेक्युरिटी गार्ड म्हणून अपॉयंट केल्या. पण काही लोक हांगा मस्तीपणां सुद्दां खूब करता, गांजा मारता, सोरो पिता. सेक्युरिटी गार्डांक सुद्दां लोक आयकना. एकटो सेक्युरिटी गार्ड 10 लोकांक आयकपाक शकना, पण सेक्युरिटी गार्डाक आपल्या जिवाचे बद्दल चिंतचेंय पडटा. सो म्हाज्या हिसपान गव्हर्मेंटान जाता इतले बेगीन तरी लोकां खातीर म्हणटा कितें, आमच्या ह्या हावजींग बोर्डान ही फ्लॅट बांदून 75 फ्लॅट बांदून दवरल्या. ते फ्लॅटांक आज 1.5 वर्स जावन गेले. ते फ्लॅट दिवपाचो अजून कोण पर्यंत वासपूस करूना. हेज्या पयलीं हांवें इलेक्शनाच्या टायमार कोण हेड आशिल्लो ताका तेजे कडेन उलयलेलें की आमच्या ह्या गांवांत लोकांक घरां ना, ज्या लोकांक घरां ना, गरीब आसा, भाड्यान रावता, 7,000 भाडें दिता, लोकांच्या घरान कामां करता, इतले कश्ट करून ती भाडें दिता आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक. त्या लोकांक तेणी ही घर दिवचें, ती फुकट मागिना, आपले पयशे घाली. आनी ते भुरगे तवार भुरगे ते खिडक्यो फोडून ते भितर सरून हांगा रातचे येवन वादळपणां करता. ते गांजा पिता, सिगार पिता, मस्ती करता, असली करामती करता. कोण विचारपाक गेल्यार तांकां तापयता. वॉचमॅनाक सुद्दां. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.